राज्यात रेड अलर्ट, वेधशाळेची शिटकावणी, गोयभर उटंगार. आता मेरेन 59 इंच पावस सरकारान जाहीर केली. अंगणवाडी आणि 8वी मेरेनच्या शाळांक शुक्रार शेनवार सुटी. तिळारी न्हंयकडेन रावपी लोकांक हाय अलर्ट. तिळारी धरण पावले भरता तशें उदक सोडत रावतले, सादूर रावचे म्हूण प्रशासनाची शिटकावणी. MEA कॉलेजी कडेन सिद्धार्थ कॉलनीची कंपाऊंड वॉल कोसळ्ळी, एकलो गंभीर जखमी, हॉस्पिटलात शिफ्ट. CCTV कॅमेऱ्यात घटना जाल्या कॅप्चर्ड. सेगीत पावसाच्या नेटार धरणां फूल, साळावले भरले. तिळारी 77%, गेटी उगडल्यो. आमठणे 70%. कर्नाटकात काळी न्हंयचे कद्रा धरणाची 4 दारां उगडी, गावांनी अलर्ट. कारवार जोयडा रामनगर हायवे सांजे 7 ते सकाळी 7 मेरेन बंद. 80 घाटात पालसणां कोसळपाचो धोको. प्रवाशांक पट्टा दांडेली, येल्लापूर, शिरसी, कुमटा 100 किलोमीटर फेरो. जपानाचो आदलो प्रधानमंत्री भारताचो इश्ट शिंजो आबेची हत्या. प्रचार सभेक उलयतना गुळयो घालून हत्या. दुबावितांक उखल्लो. प्रधानमंत्री मोदीन उक्तायले दूख. भारतात राष्ट्रीय शोक. तुया चिरेखणीत बुडिल्ल्या भुरग्यांच्या फामिलींक 16 लाखांची भरपाय दिवपाचे NGTच्या अर्दीक सुप्रीम कोर्टात आव्हान. सरकार म्हणटा खाते जबाबदार ना, खण बेकायदेशीर. आझाद मैदानार उपासाक बशिल्ल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची भलायकी इबाडटा. एकल्याची हॉस्पिटलायझेशन सुरू. कामार परत घे मेरेन उपास. सरकार आंदोलक दोगूय तेमार. 2001तले इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मॅचीचे तिकेट स्कॅमात तेन्नाचो GCAचो अध्यक्ष दया नार्वेकार. हेर 8 जाण पुरावे ना म्हूण निर्दोष. नार्वेकार म्हणटा सत्यमेव जयते. श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वामी श्रीपाद वडेर हांचो पयलो पुण्यतिथी महोत्सव आयच्यान पर्तगाळ मठात 3 दीस चलतलो महोत्सव. गोंय, कर्नाटक, केरळांतल्या 10,000 वयर भाविक. गोंय राज्याचे मुखेल म्हायती आयुक्तान राजभवनाकडच्यान मागली नोव्हेंबर 2019 ते ऑगस्ट 2020 मेरेन इनवर्ट आउटवर्ट रजिस्टर RTI खाला म्हायती दिवंक ना. आयरिशान घाल्या अपील. दिल्लीत कामगारांक दिसवडो गोंया परस दोबरात. सरकारान लक्ष घालचे. कुशळटाये प्रमाण दिसवडो वाडोवचो युनियनांची मागणी. मंत्री म्हणटा विचार जातलो. मुख्यमंत्री सावंताची स्किल डेव्हलपमेंट GHRDC आणि इन्फ्रा कॉर्पोरेशन संचालकाबरोबर घेतली बसका. ITI भुरगीं आणि इंडस्ट्रियल इस्टेटीमदी नोकरेची संद तयार करपाचो प्लान. भारतीय लष्कर फुडल्या म्हयन्यासान सुरू करता अग्निपथा सकयल अग्निवीरांची भरती. डिसेंबर मेरेन 40,000 अग्निवीरांचे भरतीक दरेक जिल्ह्यात भरती कॅम्प. पिस्को बाय द बीच टिमीन पोरन्या नुस्तेमारी जाळेत अडकून उरिल्लो जखमी ऑलिव्ह रिडली कासवाक सोडयलो. कासवाक रेस्क्यू करून दिले रान खात्याक. मोबाईल उत्पादक विवो कंपनीन भारतात टॅक्स चुकोवंक 62,000 कोटी रुपया मायज केले. चीनात ट्रान्सफर. ईडीन अकाउंट केले फ्रीज. विवो ईडी आड कोर्टात. उद्धव ठाकरेन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेक दिली शिवसेनेच्या चिन्हाची ओपन चॅलेंज. महाराष्ट्रात मध्यावधी वेचणुकांची शिवसेनेची मागणी. देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 19,000. ॲक्टिव्ह केशी 1,19,000. गोंयांत नव्यो 150 ॲक्टिव्ह केशी देंवन 795. दोन रेडे आणि एक बैल बेकायदेशीर कत्तल करून व्हरपी गाडी. वेळगे 70 धरली. गोप्रेमींनी केल्ली कागाळ. गाडी जप्त करून पोलीस स्टेशनात हाडली.
IAS ऑफिसर अश्विन चंद्रूची उपजिल्लोधिकारी आणि सांगेचो SDO म्हूण तत्काळ नेमणुकेची अर्ज।